हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. सगळे कशी आहे तुम्ही? हाय न्हू बरी? आम्ही हाय सगळी बरी. सो आयज ब्लॉग कमेंट करूया. तेलचे कास्ताचे टाइम जाला 10. आयज बाबू न्हू सोंक उठलो कित्याक राती तो बेगीन न्हिदलो. कासर जालो तो खेळोंक गेलो न्हू तेका कोकुले. सो बेगीन न्हिदलो आनी बेगीन उठलो आयज. सो मम्मा आम हंगरी हूं उठलो खरो पण कितें हावंक ना. हायला जाल्यार जिवा बरें दिसता म्हण चाव केली बेगीन बेगीन. कितें जाय काय म्हणलें बिस्किटू जाय म्हणून. सो मागे येईल तेका बिस्किट अशें दिसलें म्हाका. बट हुंय काय हावंक ना, अजून काय हावंक ना. सो आतां तेका रुमाक घायला. रुमा बसयला. गरम जाता न्हू भायल्यान, जायना ते कडेन रावपाक. सो आतां दाखयता तुमकां ब्रेकफास्टाक मेफीन म्हणलें म्हाका बटाट्या भाजी कर आनी भाकरी कर म्हूण. बट हांवें भाकरी करूं ना कित्याक सांग तूं. ब्रेड आहाय हेचे स्लायस ब्रेड आहाय पयर हाडलो ते. सो थोडे उरले ते. सो ते बेश्टे बेश्टे कितें करपाचें. तोच म्हणतो ते आसतना भाकरी कित्याक केली म्हणटलो. सो तेका लागून तेच गरम करतले आनी बटाट्या भाजी करून दवरल्या. बटाट्या भाजी करून दवरल्या. बटाट्या भाजी करून दवरल्या आनी म्हाका आतां कुंकोली वचों जाय साकर भांडारान. खेळपाक बटाटे तीन बटाटे हाडले 5 यूज करून न्हू कुसरले. सो 3 मेळ्ळे म्हाका. सो 3 बटाट्यांची केल्या भाजी. सो आतां मेफी अजून न्हिदलेलो आहा. सो उठल्या उपरांत मागीर वचून न्हिदतली. चाव केल्या ब्रेड गरम करपा उरलें आनी भाजी ते म्हळ्यार जातली. सो आयचो डे तुमकडे हांव शेअर करतलें. सो फेस्ताचें अजून कन्फर्म ना कितें जाता तें. वयतो काय ना तें खबर ना. सो गेल्यार दाखयता तुमकां, नाय जाल्यारूय दाखयता. सो आयच्या ब्लॉगान तुमकां सगळें कळटलें. ओके, मागीर मेळटा. बांगडे आसलो फ्रिजीन, ते बांगडे काडले हांवें. ओके, ते आहाय ते काडले. चड दीस जाले न्हू काबार करपाक जाय. सो तेका लागून ओके मागीर मेळटा. सो गायज हिंग तुमकां सांगतालें आमी वयताय कुंकोली म्हणून मातसो एपार जालो किचनान तो. सो आमी वयतालीं तिगांय कुंकोली आनी वत म्हाका जायना जालें सोंसूंक. वत दुपट्टा खंय दवरलो तो मेळना जालो. म्हळ्यार दवरलेलो हांवें भायर सरच्या टायमार उगडास येना जालो खंय दवरलो तो. आनी टायम वेस्ट केलो जाल्यार मागीर मेबी आनी दोगूय भायर आहलो बाबा आनी आस्ती आमी म्हणल्यार दुपट्टा सोडून दी म्हणल्यार तशीं येयली भायर सरलें. आनी हितू वतान सारकी तोकली जड जाली मागीर सोंसपा न्हू. काय त्याचं हें हाडला ब्लॉग्स हाडले हेचो हाडटा. थिंगा हितू गोड्डी आहलोली कित्याक 2 दीस हॉलिडे जाले खंय. सो तेका लागून हितू गोड्डी खंय तेंगेली. सो लागला कितें हाडलें तें दाखयता. काय चड हाडूं ना, व्हडलेशें धाकटे थोड्यो शोज तूं दाखयता. चिकन हाडलें पयलीं. घोसाळीं हाडलें कित्याक भाजी मेळो ना, कापाट जालें तें सांगता. 2 दीस हॉलिडे आहलो म्हणटाय न्हू ते. रायस हाडलें एमर्जन्सी करपाक. कांदे 2 वाटी मसाला, बटाटे आनी लसूण. 2 चॉकलेट्स आनी जाले इतले हाडून. थोडे अशे बारीकशे शॉपिंग केला ते तुमकडे शेअर केला. आतां हितू गरमी जाता सोंसूं जायना. थोडोसो रोपा मिशनर मागीर मेळटा. आयज तुमकां दाखयलें नुस्तें तोवता, बांगडे तोवता आनी मांस न्हू ते दुकरा मांस ते 3 करून दिला. म्हाका मेफीन सांगलो एक मातशें मांस करून दी म्हणून. सो 3 मांस करून दिला. ते गाडसां आहलोले सो 3 मांस करून दिले. आनी आतां बाबा हा भितर रुमा भोंवला वतान न्हू कितें जाता. ओके, म्हाका अशें दिसता कितें जाणा मागे लायफ फूल ऑफ टेंशन्स म्हणून. एक काबार जाता न्हू दुसरी उब रावता सारकें उब आतां चल तुजी लायफ आनी एक कितें येयलें. सो तें कालचें आसा तें सारकें आतां 2 डेजां सुमार भायर सरों जाय, पोत्तून खंय वचों जाय. सोंपोना आयज फेस्ता भायर वचों ना, तकली जाग्यार ना म्हणून अशें टेंशन जालें. मग फेस्ताकूय वचोना. आनी आतां तें दुसरें शेअर करता तुमकडे हांव कितें एक्झॅक्टली तें. मातशें रावाय शेअर करतलें.
आज जाले 4:30 जातली 4 उठलोले आमी उठलोले तो हेटा वचो भायल्यान हेटा आनी हांव 4 उठलोले न्हिदलोले हांव तकली जोड जाले परतून म्हाका वचूं पडलो वयर सो थिंगसून येयलें आनी हांव सारकें जालें तो तातूंत या सो तो येस आय टोल्ड या मुवी पळयता आतां म्हणल्यार तो कार्टून चोयतालो मुवी म्हणल्यार तेगे कार्टून ओके सो काल हांवें मोयतो हाडूं लायलो ताका पाव किल हाडूं लायलो चड हाडूं लावना ते चड हाडून मागीर ते पिड्यार जाता सो आतां हांवें पळय दाखयता कितें केलें ते न्हू आले बेले करता ही सायडीन माणक्यो म्हणटाय आमी आले बेले म्हणटाय ते सो एक नाल्ल हालो न्ही तो हांवें थोडो असो दवरला सोय दवरला भाजी Okay, you play alone, Mama making that. Coming after. Don't put your. Yes. So guys, तुमकां हेचा आत मेळटा राती कडे आज जाले 8 8:30 जातली मागीर सगळें काम जालें अजून जेवनाय आतां वयतली जेवपा वयतली सो आयज व्लॉगान काय व्हडलेशें काय ना हांव कितू व्हडलो जाला कितें जाला ते काय आयडिया ना म्हाका आनी फेना भोंवलोले केस सुकोवपा माथ्यान न्हावलोले आनी सेकंड थिंग म्हणटा ते व्लॉग्स खबर ना न्हू केद्दो जाल्यार सो खाले कंटिन्यू करतले कित्याक व्हडलेशें काय ना जाल्यार लायचे व्लॉगान सो डेली रुटीन बायन शेअर करता जाल्यार मातशें कितें इंट्रस्टींग जाल्यार बरें दिसना न्हू सो हाले कंटिन्यू करतले ओके मेटची नेक्स्ट मागीर हाले मेट तुमकां सोमते व्लॉगान कंटिन्युएशन आमगे निबा आंटी हा न्हू तीन आंबी धाडलोले सकाळी फुडें आयज आतां मेट तुमकां हांव सांगतलें दिनपार जाली आनी व्लॉग कालचो कंटिन्यू करता कित्याक कालचो न्हू व्लॉग फकत 5 काय 6 मिनटाचो जाला सो तेका लागून काय व्हडलेशें बी काय ना न्हू सो आयज कंटिन्यू करता कालचो व्लॉग सो कालचे व्लॉग काल एक आंटीन म्हाका न्हू आम दिलेलो ते निबा आंटीन आनी आयज आनी ते मुक्का वयली आंटी आहा सो तेन हाडून दिली हांव खबर नाल्यार आमी न्हिदलोली जाल्यार सो तेन म्हाका सांगिला तेन आम दिलें सो थँक्यू आंटी इफ तूं मागीर व्लॉग चोयता जाल्यार ओके आनी आतां न्हू दाव करता चल हांवें जेवणाक कितें आहा तें दाखयता तुमकां दाव करपा फोनाक घायला उकडून दवरला चिकन केला चोरुसा आनी दाव कालचें मास आहा तें केलो तें हा सो सगलें आहा सो चिकन हांव मॅरिनेट करून दवरला बाबा जाय जाल्यारूच हांव थवतलें ना जाल्यार हांव दवरपाना ते राती आनी मिड नायट उठोला म्हळ्यार 12 क्रॉस जाल्यार म्हाका भूक लागली खंय आनी हांवें सांगलें कितें दिवं तुका तकली चलो ना कितें दितो तें तेका दूदू दिलें दूद नाक म्हणटा आनी कितें खावपा दी म्हणटा मॅरिनेट बी अशें केन्ना दवरीत न्ही जाल्यार दोन दिवपा बऱ्या पडटा न्हू कांय नासलोलें दिवपाक आनी तकली हें जाली आतां मॅरिनेट करून दवरता ताका भूक लागता तेन्ना अशें रोखडें करून दिवपाक सो गायज हेचे आत मेळ तुमकां जालें 4:30 आनी हांवें सगलें रॅप केला सगलें क्लीन केला बाबींग यो तो बलूनांनी हेटा केपले सो हेचे भायले आयल्या मेफीक चाव घायली बेगिनाचें तेका मातशें काम हा सो तो वचपा आसलो जाल्यार वचनाक तूं आतां म्हणलें कित्याक बाराबोरी आहा म्हणलें आनी म्हाका म्हणलें मागीर वाटी देवया आनी तूं मागीर मुखार वच म्हणलें यू प्ले आय एम सिटींग ऑन द चेअर ओके या इट्स ओके यू प्ले सो इट्स ऑलरेडी लॉक्ड तो हेटा होचे बलून आनी हेटा play with the black balloon. Go. Nothing happens when it's like that. It is hot no outside. That's why the this flow is hot. गरम हा तो फ्लो ते किती गरम लागला सुटलो तो बलून सो आतां म्हणटा आपलें काम करूं वयता वचनाक म्हणलें आपलें काम करूं आमकां बरोबर म्हणलें या पोकटीट तूं आतां वचना म्हणलें बाराबोरी या म्हणलें आमी म्हणल्यार हांव घरा वयता आतां तेका लागून डोंट गेट स्केर्ड प्ले सो तेका म्हणलें तूं बाराबोरी या थिंग म्हाका पस्त्या कडेन देवय म्हणलें हांव थिंग रावता म्हणलें मोला कडेन तूं तुगे काम करून या मागीर आमी घरा या म्हणलें सो तेका सांग आयज आमी काला फ्रा बाबा देवूं येयलो घरा आनी मुखार सो कितें जाल्लें आमकां जालेलें ब्रेड कार्टलेट ब्रेड सो ते थिंगा कालो आमी थिंगा कोर्तालीम बंद आहा
सो आक्षी पयलें आक्षी बोन सो सेंटाक्रूज मेळटा म्हणलें सो हिंगाय बोन आहा सो वेले सेमाय बगली येयली आनी आतां पणजे वयताय कितें हातोली आनी मागीर घरा जिथे पावली घरा आनी स्कुटरीनू येयले आमी घरा आनी हाल्या मातशें काम आहा इम्पॉर्टंट काम आहा पणजे सो तेका लागोन येयले आमी घरा आनी ते आयचो ब्लॉग आनी कालचो ब्लॉग एड करून घालतो न्हू सो कितू व्हडलो जाला तो चोय तुमी आनी आयचो ब्लॉग हिंगा काबार कोत्ता बरो दिसलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट नेक्स्ट ब्लॉगान दिले बाय.